फोंड्याच्या कार्निवल महोत्सवाक शासनान कसलेच अनुदान मंजूर करूंक नासले तरी फोंड्याच्या कार्निवल महोत्सव समितीन 1 मार्चाक सांजचो 4:30 कार्निवल फ्लोट परेड स्वयं आयोजित करपाचो निर्णय घेतला. पळयात. फोंडेच्या स्थानिक लोकांनी 2007त कार्निवल परेडाक सुरवात केल्ली आनी उपरांत फोंडेचो आमदार रवी नायक हाच्या फाटिंब्यान दर वर्सा हो महोत्सव साजरो करपाक सरकार अनुदान दितालें. फाटल्या 2 वर्सांक कोविडा खातीर ह्या उत्सवाक फटको बसला. ह्या वर्सा पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापसा ह्या 4 जाग्यांचेरूच कार्निवालाचें आयोजन करपाचो निर्णय शासनान घेतला आनी म्हण तांणी हे फावट स्वताच कार्निवल आयोजीत करपाचो निर्णय घेतला अशें फोंडा कार्निवल फेस्टिवल कमिटीचे अध्यक्ष एगोस्टिनियो फेर्नांडीसान मिडियाक सांगलें. आयकात. 2007 सान हो कार्निवल स्टार्ट जाला आनी हो कार्निवल पयलो पोंडा क्रिसमस फेस्टिवल कमिटी करताली आनी त्या वेळार हांव पोंडा क्रिसमस फेस्टिवल कमिटीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो 2007 to 2010. तेन्ना आमचे लोकल एमएलए आनी तेन्ना तो होम मिनिस्टर आशिल्लो बाब रवी नायकान म्हणलें आतां तुमी करता तो बारीक प्रमाणीत करता म्हळ्या तेन्ना आपण गव्हर्मेंट ग्रांट्स हाडून दिता गव्हर्मेंटा तर्फे लोकांक आनी हो गव्हर्मेंटा अंडर 2010 सान हो गव्हर्मेंटा अंडर ग्रांट्स घेवन हो कार्निवल आमी चालू दवरलो. अकस्मात कोवीड जालें गेल्या वर्साक त्या बारीकात दुयेंसान हो कार्निवल बंद पडलो फोंड्या शारांत बंद पडलो आनी तेका लागून आमकां ग्रांट्सूय दिवना गेल्या वर्साक आनी ह्या वर्साकूय आमकां गव्हर्मेंटान ग्रांट्स दिवना. तेन्ना आमी हिंदू क्रिस्तांव आनी आमचे मुसलमान भाव काल आमी सगळे एक जाले आरे बाबा म्हणलें फोंड्यान कार्निवल कित्याक ना त्या म्हळ्यार गव्हर्मेंट ग्रांट्स दिना तेन्ना हो आमी कार्निवल करया वा ना हो आमचो सगळ्यांची एक मिटींग जावन एकजूट जावन आमी सगळे एकठांय जावन आमी राती डिसिजन घेयलें की हो आमी कार्निवल फ्लोट परेड आमी फोंड्या करया आनी ही फ्लोट परेड जर आमी करतले जाल्यार सगळे एकठांय येवपाचे आनी राती एकठांय येयले आनी आयज आमी आमचे वेल विशर्स जे आमकां थोडी पयशांची गरज आसा हो हे व्हडली आमचे फ्लोट परेड फ्रॉम 30 पोंडा टू बस स्टँड व्हरपाक आमकां पयशांची मदत पडली. त्या वेळार आमी सगळे वेल विशर जे कार्निवल मोगी आसा फोंड्याचे तांकां आमी एप्रोच जाले आनी तेणी सगळ्यांक सांगलें आगोस्तीन तूं फुडें वच आमी तुज्या फाटल्यान आसा. तेन्ना आमी सगळ्यांनी आयज सकाळीं एक कमिटी काडली आनी ही कमिटी म्हणजे तेणी म्हाका म्हणल्यार तूं प्रेसिडेंट जावं आनी म्हाका प्रेसिडेंट जालो. जनरल सेक्रेटरी बाब आग्नेल फोन्सेकाक काडलो आनी ट्रेजरर बाब जोझफ ग्रासियासाक केलो आनी तेच भाशेन वायस प्रेसिडेंट दानियल फेर्नांडीस, साई फागा, संदीप आमोणकार, सेक्रेटरी वॉल्टर नेटो, एडवायजर म्हणून आमकां हे कमिटीचो एडवोकेट डॅनियल रॉड्रिगीस, मेंबर्स आग्नेल डायस, अजय नायक, सचिन पार्सेकर, मनीश नायक, श्रवण नायक, जॉन फेर्नांडीस आनी आल्बिटो फेर्नांडीस हे आमी ही सगळ्यांनी मेळून एक कमिटी नेमली आयजूच आनी त्याच्या उपरांत आमी एक बॅनर केले तुमकां दिसता फाटल्यान बॅनर पोंडा कार्निवल फेस्टिवल कमिटीचो तोय आमी प्रिंटिंगाक दिलो आनी आमी हे सगळ्यांनी हे बॅनर्स आमी हे डिस्प्ले केले फोंड्या शारान. तुमकां आतां दिसती पडटलें फोंड्या शारान की 1 तारखेर आमी ही फ्लोट परेड दवरल्या फ्रॉम सादर दीस पोंडा आनी ती काबार जाता सोंपता पोंडा बस स्टँड. तर हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता आमच्या फोंडेकारांक फोंडे आनी आमच्या मुसलमान भाव की तुमी सगळ्यांनी येवन 1 तारखेर हे फ्लोट परेडाक तुमी भाग घेवचो आनी हो फोंड्यान विवा कार्निवल हो जो पयले पळय आमी करताले तसोच ह्या वर्साकूय करचो आनी मोठ्या संख्यान तुमी येवन आमकां आनी सगळ्या फोंडेकारांक उर्बाडची आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेसवाल्यांक हिंगा येयले तांकांय हांव काळजाचे खोलायेक सांग पोंडा कार्निवल फेस्टिवल कमिटीच्या नांवान सगळ्यांक देव बरें करूं. 1 तारखेक टायमींग कितें दवरला तुमी? टायमींग दवरला 4:30 आनी 30 पोंडा तो स्टार्ट जाता फ्लोट परेड म्हणजे किंग मोमो फ्लोट परेड थिंगासान चालू जातालो आनी तो बस स्टँडार सोंपलो. 4:30 टू एंड कितें म्हळ्यार टायमींग? एंडींग म्हणजे 6:30 जाली 7:30 बिफोर 7:30 सगळें मांडा पडटा. प्रायजीस बीन कितें प्रायसीस कितें आसतलें? ताका प्रायजीस ना आमी हो ह्या वर्साक जेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां ग्रांट्स दिवना म्हणटकीर आमी इन्विटेशन आमी इन्वायट करतले भायले आतां खूब आयज पेंगींग फ्लोट आहा थिंगाचे फ्लोट आमचे फोंड्या येतले भाग घेवपाक आनी तांकां आमी कितें तर आमची ट्रान्सपोर्ट म्हणून कितें तरी पयशे दितले. प्रायज मनी बी तशी प्रायज आनी ह्या फ्लोट परेडाक फोंडेचे जशे फोंडे भायले फ्लोट बरे नामवस्तीक येतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.